नमस्कार. माणकामती कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी वरभरीत येवकार. आयज हांव थिवी पावलां. ह्या कामांतूय जायते कलाकार आसात, डायरेक्टर आसात, बरोवणार आसात आनी पालकाचेर भुमिका करपी लोक आसात. खरीतपणी म्हज्या सांगाताक ह्या वेळार एनी दे कोलवाळे ह्या नांवान ताका वळखतात, पूण तें एनी फेर्नांडीस हांगाच रावता. पळय म्हज्या लागींच आसा. आयच्या माणकामती ह्या कार्यावळींत तुका माय मोगाचो आनी वरभरीत येवकार. देव बरें करूं. ताची ओळख म्हटल्यार फेळ, खेळतियात्र आनी तियात्र ह्या पालकाचेर ताणें आपलें अस्तित्व केलां म्हटल्यार म्हाका दिसता हांव चुकचो ना, कारण ह्या सगळ्या मोडांचेर तें नाचत आयलां. आनीक आयज ताका एक वेगळीच नामना आसा. आयज माणकामती कार्यावळींतल्यान हो आमकां योग मेवला ताचे विचार आनी ताचो जो वावर आसा तो तुमच्या मुखार हाडूंक. तर एनी आतां निम्माणें आयज तूं खंयच्या तियात्रान नाचता वा नाचपाचें आसा हाचेर तुवें सुरवात केल्यार अदीक बरें. आतां हांव रोजारियो दे आल्दोना, तो आमच्या गांवांत थिवीच रावता. तेजी सद्याक रिहर्सल चलता. सो आतां सप्टेंबर 9 तेजो फर्स्ट शो जावचो आसा. सप्टेंबर. हय. आनीक हो तियात्र सुरवात खंय जातली ह्या तियात्राची? आल्दोना. आल्दोना. हय. आनीक हो तियात्र खासा एक कॉमर्शियल कसो भायर काडला वो आनी कित्या पासून? एक्चुली तो तियात्र कॉम्पिटिशनाक घालपाचो आसा, पूण त्या आदी आमी जस्ट फॉर रिहर्सल कशी आल्दोना दाखयतले. म्हणटच तुमची तियात्राची तयारी नेटान चल्ल्या. हय. आनीक ह्या तियात्रान तुजी भुमिका कशी कितें आसा? म्हजी भुमिका म्हणल्यार म्हाका एक गोरकान्नीचो रोल दिला. आनीक हे रोलान मेन रोल कसो जाता तो म्हाका नॉट एज अ हिरोईन, पूण मेन रोल जाता तो. कित्याक म्हाजेरूच सगळो आटोपलेलो आसा. आख्या तियात्राचो म्हजेर आटोपलेलो आसा. तर जेन्ना तुज्या हातींत ही स्क्रिप्ट पडली तेन्ना तूं खरेंच खुशाल जालें, कारण ही जी प्ले आसा ती कशी हांव कांयच नकळो. हांवें ती पयलींच ही स्क्रिप्ट वाचली आनी म्हाका एकदम बरी लागली. कित्याक गेले फावटी हांवें तेजे तियात्रान काम केलेलें, पूण तेच्या परस हो रोल म्हाका एकदम आवडला, बरो जाला. आनी हांवूय बरे तरेन तयारी करता. तर आतां मातसो फाटीं येता, तर तुजी तियात्रांची सुरवात कशी कितें जाली? सुरवात म्हणल्यार हांव 1989 वर्सा पयल्या माचयेर चडलां. तेच्या आदी भुरगेपणांत हांव बेश्टे अशे प्रोग्राम इस्कॉलांतले तशें करतालें. म्हणजे इस्कॉलान कितलीय आयटम आसूं, कितें आसूं प्रोग्राम, हांव भाग घेवंक फाटीं सरोनासलें. ते हिंदूचे प्रोग्राम जावं कितेंय जावं, गुजराती डान्स जावं, म्हाका म्हणजे प्रोग्राम म्हणल्यार सारके स्फूर्तीन हांव वयतालें. इतलें. म्हणटच ल्हानपणीच्यान तुका ही एक्टींग करपाची जी उमेद आसा ती आसली. हय. आनीकूय एक पावल हांव फाटीं वचोन तुका जाणा जावंक सोदतां. तुमच्या कुटुंबांत कोणाक तरी हे एक्टिंगाचे जावं बरोवपाचे असले गूण आसले? हय, हे आमच्या रोगतानूच आसा. कित्याक म्हजो डॅडी हांवें पळोवंक ना, पूण म्हजो डॅडी कांतारां करतालो गोंयच्या तियात्रांनी. इवन डॅडीची भयण आमची कराची आहा, ती आजुनूय प्रोग्रामान भाग घेता. कराची, पाकिस्तान? हय, थिंगासर आहा ती. थिंगा सेटल जाल्यान ती. सो ती आजुनूय करता, पूण आतां मातशी एज जाणटी जाली, आमीच जाणटी जाली. सो म्हणटच इवन म्हज्या घोवाच्या घरान सगळे तियात्रीस पांय तेजो तियात्र करतालो. मागीर म्हजो घोव ल्हानसान खूब तियात्र बरयतालो, गांवांत तियात्र बरयतालो आनी जायते लोक ताका वळखता. आतां तो ना ह्या संवसारान, 3 वर्सां जालीं तो सोंपल्यार. आनी हांव ताचे चड उपकार आठयता, कित्याक म्हज्या घरकारा उद्देशी हांव कोंकणी माचयेर चडोंक पावलें. कित्याक तेणें म्हाका सुयेग दिलो म्हणून कोंकणी माचयेर. कित्याक कृष्णा दे पोंदा 1989 मे तेणें तियात्र केलोलो, घातकी फामील. आनी हे घातकी फामिलान ताका एकल्या एक्टरान घात केलो. आनी म्हजीं भुरगीं तेन्ना एकदम ल्हान, 1-2 वर्सांची तशीं आसलीं. आनी म्हजो घोव म्हणूंक लागलो, तूं भियेनाका, वखदार आतां येता येता करून ताका येवंकूच ना. आनी सांजे तियात्र म्हणल्यार सकाळीं म्हाका म्हज्या घोवान स्क्रिप्ट हातीन दिली आनी तूं ही शीक आनी ताका हेल्प कर म्हूण. हय, ती म्हाजी पयली ऑन द स्पॉट हांव विदावट रिहर्सल कशें हांवें ती केला. आनी सगळे लोकांक तो आवडलेलो, कित्याक लोक म्हणटालो तुवें एकदम बरें केलां म्हणून. आनी आतांच तूं तुज्या कराचीचे जे तुजे सोयरीं आसात तांचेर तूं उलयतालें. हय. तर कराचीक तियात्र जातात, कराचीक अनुभव आसा? कराचीक म्हणल्यार हांवें तेचे विडियोज पळयलेले, ते एक प्रोग्राम कशे करताले, कार्यावळी कशे करताले ते. कारण तांकां पाकिस्तानांत तितलें सवलत ना. हय. फाटीं हांव कोणा लागीं भासाभास करतालो,
जेन्ना कराचीची गजाल हांवें तांचे लागीं उलयली, तांचे काजाराचे थोडे व्हिडियो हांवें पळयल्यात. ती म्हणटाली जे भशेन आमकां गोंयांत आमकां सुयोग आसा ते भशेन तांकां जायत्यो अडचणी आसात. थोडे फावटी तांकां इंटरनेट जे आमचे इंडियेचे इंटरनेटाचेर आमी जी हें करतात ती तांकां थोडे फावटी सवलत ना. इंटरनेटूय तांकां बंद आसता. कांय परवा ना. एक बरी गजाल तुवें आमचे गोंयकार जे कराचीक आसात तांचेरूय तुवें थोडें बहुत सांगलें. कारण फाटल्या 20 वर्सां आदीं उणेच 2000 तरी गोंयचें पॉप्युलेशन कराचीक आसलें हो म्हाका अनुभव आसा. आनी आयज घडये तें चड जालां आसतलें. जायते गोंयकार आसात म्हणटच आनी तुज्या भुरग्यांकूय हे गूण आयल्यात आसतले. होय, म्हजो व्हडलो चेडो डॉन बॉस्को बोर्डिंगान शिकतालो आनी 5th स्टँडर्डासान तो त्या स्कॉलान शिकला. आनी तेन्नासान तेंचे कितें एन्युअल प्रोग्राम जाता तेन्ना तो मामी आपणाक 1 एक प्ले बरोवन दी, हांव भुरग्यांक शिकयता अशें म्हाका सांगो. आनी हांव ताका तो मागलोले फाटी 1 एक प्ले बरोवन दितालें. तेय गूण म्हाका आहा 1 एक प्ले बरोवपाक. कारण हांवें सुरवातीकूच म्हटलां की ह्या गांवांत हांगासर बोरयणार दिग्दर्शपी आनी सगळे आसात. पालकाचेर वावुरपी नाचपी सगळे आसात. म्हणटच तुवें 1 एक प्ले बरयल्यात एक बरी गजाल. आनीक तुज्या भुरग्यांकूय एक गूण आयल्या ती बरी गजाल. पूण त्या उपरांत आयज तो कितें करता? आतां तो सद्याक बॅरीन आसा. पूण थिंगा पासून तो कांतारां करता, जायते कॉमेडी करता. आनी फाटीं भायर वयच्या आदीं ताणें आल्फी दे दिवार हाच्या तियात्रान काम केलेलें, पुंडला तियात्रान. कोणाचे 64 कोण तरी भायर सरलो आनी त्या सुवातेर तो गेलो कॉमेडियन कसो गेलो. पूण लायफान फर्स्ट टायम ताणें कॉमेडी केली. पूण आल्फीन ताका खूब वालोर दिलो कित्याक तुवें बरी कॉमेडी केली म्हणून. कित्याक हे आदीं ताणें कॉमेडी केन्नाच करूंक नासली. सिरियस रोल करतालो तो 1 एक प्लेयान बी. तशेंच तो आमच्या गांवान जावं कोरेजमाच्या दिसांनी क्रिसमसाच्या दिसांनी तो देख कशी बायबलांतली घेवपाक स्क्रिप्ट बरयता आनी सगळ्या गांवच्या भुरग्यांक शिकयता. आनी फादर ताका तेंको दिता तें करपाक. सो तो वाड्या वाड्यांनी जशे खेळ दाखयता तशें तो वाड्या वाड्यांनी तें दाखयता. आनी म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमच्या ऑडियन्सांकूय गरज आसा. आमी म्हाका दिसता तुजो खंयचोय तरी एक व्हिडियो दाखयल्यार अदीक बरें. होय, देवान आमकां एक चेडूं फावो केलें. फुल लॉरेस तुका दिसना देवान आमकां एक चेडो दिवचो आसलो म्हूण? कार्मेलीन, चेडो वो चेडूं ही देवाचीच देणे न्हू आमकां. आनी तूं जाणाय चेडवाक आयज चड वालोर. कित्याक चेडवाचोच मायबाय आयज सुखी. बाय डॉली हांगा यो गो बाय मातशें. एली बाय. कितें जालें पाय? हांव भितर लिसाव करताली. कार्मेलीन पळय, हो जावन आसा म्हजो चेडो न्हय रे राजा? पाय तूं अशें कित्याक म्हणटाय पाय? हांव शिकोन व्हडली जातली आनी चेड्या कोडे जायना तितलें हांव करून दाखयतली. व्हेरी गुड. पूण कित्याक उपकारता? चेडूं तें चेडूच. हाली चेडो तो चेडो. कित्याक चेडवाक 2 देणे दिवचे पडटात. हाली चेडो ते सगळे घेवन येतात. हाली त्या भायर चेड्याक पगारूय सुबेज आसता. हांवें आयुर्वेदीक वखद दिलेलें. म्हाका दिसता तें ताका बऱ्याक पडलेशें म्हणून. जावं कितेंय जावं पूण शेवटाक भुरगें जालें न्हय. कशी न्हू तूं? अरे बेन्ना, हांवें भितर रावन तुमची खबर आयकल्यात. हांव एकदम खुशाल जालें. दायना आनी बाय बरें आसा न्हय? आसा बरें. बरें आसा. बरें बेन्ना, बरो करून वच. बरो बरो. पळयला कितलो चामटो इमटो आनी वन उपकारी पळय तो. बाय जालें न्ही. आतां दुधाचे डोबे ताका चड जाल्यात न्ही. शी पयलो भुरगें ना तेन्ना हो टेन्शनां काडटालो. सोरो बी येतालो. पिसो कसो हांगा थंय भोंवतालो. आतां तो सांगोंक सोदता ताका गोंयच्या साहेबान भुरगें दिवंक ना म्हणून. कितें आमी मनीस. शी पूण जावं कितेंय जावं जालें तें बरें जालें. आनी कितें तर आतां ताचें काम जालें न्हय. काम जालें वयस गेलो. देव आतां कोणाक जावं. पळय हांगा सोडून आमी मनीस चुकतात. काम जालें म्हणटच आमकां देवाचो पासून आनी उगडास येना. आनी आतांच तुजो आमी व्हिडियो पळयला. आमचे म्हाका दिसता ऑडियन्स खुशाल जाले आसतले. तुजो जो वावर आसा तो आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. आनी तुवें आयज पासून जे तियात्रांत ज्यो भुमिका केल्यात तांचेर आमकां कांयच सांगचें ना? हांवें पयलोच म्हजो तियात्र हांवें सांगला त्या प्रमाणे कृष्णा दे पोंडाचो गातकी फामील. त्या उपरांत हांव टोनी मार्टिनाच्या तियात्रान न्हेसतालें. टोनी मार्टिनाचो भाडकार वो मुणकार. दुसऱ्या तियात्रांचें नांव म्हाका उगडास ना.
पूण वर्सान वर्स आमी मायाच्या म्हयन्यान टोनी मार्टीन आमकां तियात्र शिकयतालो म्हणजे तो बरोवन धाडटालो बॉम्बेसान आनी आमी शिकतालीं. आणि त्या उपरांत त्या उपरांत टोनी मार्टिनाक म्हजी एक्टींग लायक जाताली कित्याक हांव रोखडेंच पिकअप कोत्ता म्हूण. सो ताणें सी आल्वारिसाक सांगलें तो मोच्या आदीं तो पिक्चर काडचो आसलो सी आल्वारिस. सो त्या पिक्चरान समवट इन 91 or 92 म्हाका उगडास ना, पूण उगडास आसा त्या प्रमाणे सी आल्वारिसाक घेवन तो म्हज्या घरा येयलो. तेन्ना हांव कोलवाड्यार रावतालें. म्हज्या घरा येयलो पूण हांव ताका घरा लागीं मेळोंक ना आनी म्हजे मायन तेंचो कॉन्टेक्टूय घेवंक ना जावं डॅडी कोण घरा आसलेलो नाजाल्यार हांव त्या तियात्रान म्हाका काम करूंक सुयेग मेळटलो आसलो. तुवें पिक्चरान आनीक गोंयचे जे बरोवणार आसात तांचे बरोबर तुवें जायते भुमिका केल्यात. वय रेजिनाल्ड दे पंचवाडी, मागीर सी.डी. सिल्वा, मागीर डॉमिनीक कार्वालो, रेमी सन ऑफ एंटनी द वेल्सांव, जायत्या जाणांच्या हितून भुमिका केल्या हांवें. ह्या खिणांत म्हाका दिसता ज्या फेळांनी तूं न्हेसलां, ज्या ग्रुपांतल्यान तूं न्हेसलां ताचे तुजे थोडे अनुभव तुवें सांगल्यार अदीक बरें. चड वर्सां हांव झेवियर द मायना हाच्या ग्रुपाक न्हेसलां कित्याक 94 हांव स्टार्ट जालेलें. सो 2000 मेरेन हांव ताच्या हेडाक नाचलां. एकूच वर्स मोदेकात ताणें खेळ करूंक ना म्हूण हांव स्टार्स ऑफ आरियल तांच्या खेळान नाचलेलें. मागीर 2000 हांव कुवेट गेलें. सो 8 years म्हाका गॅप पडलेली आनी कुवेटूय म्हाका जायते ऑफर येताल्यो पूण आमी बेबी सिटर आसलेल्या कारणान सुयेग मेळनासलो वचपाक. पूण रडोंक येतालें, तियात्र पळोवंक बसून वयतालें म्हणल्यार कितें आख्खो तियात्र पळोवंक मेळनासलो. आमकां टायमींग आसलो घरा येवपाक. अर्दो तियात्र सोडून येतालें टिकेटी म्हारग तोरूय आमी त्या तियात्रांक वयताले कित्याक कोंकणी भाशेचो म्हाका खूब मोग आसा देखून. आनीक जे भाशेन फेणाचे जे अनुभव आसात तुजे आयज तूं तियात्र करता खेळ तियात्रांनी तूं न्हेसलां हय तर जे फेळ जमनीचेर जातात तातूंत भुमिका करूंक कशी कितें दिसता? तातूंत म्हटल्यार एक सांगचें म्हणल्यार थिंगासोर चड तुका करेज जाय कशी कित्याक भोंवतणी सगलो लोक आसता. त्या लोकांच्या मदेकात धाडसीन कशें काम करचें पडटा आनीक ऑडियन्स म्हणजे सामको लागीं आसता. वय आनी तियात्राक कितें जाता तियात्राक आमकां ऑडियन्स दिसती पडोवंक पावना. सो तितली ऑडियन्साची भिरांत कशी मोतीन येयना. सो काम करूंक बिंदास जाता. पूण जेन्ना लोक तुका येवन सांगता की तुजी भुमिका बरी जाली तेन्ना तुका कितें दिसता? तेन्ना म्हाका खूब खोशी भोगता कित्याक सगळ्योच सांगता तूं शिकोवंकूय बरें आहा, रोखडेंच बाय हार्ट करता, पिकअप करता आनी एक्टींग बरें करता म्हणून. इवन ते डायरेक्टर जांकां हांव नाचता ते देखून खुशाल जातात. ह्या खिणांत म्हाका दिसता खंयच्याय एका कांताराच्यो 4 वळी तुवें गुणगुणल्यार अदीक बरें जातलें. कांतार म्हणल्यार हांव एक कांत म्हणटा जो हांवें डॉमिनीक कार्वालोच्या तियात्रान म्हणलेलो तो. ओके. विस्वास तुजे दवरून आसली रे मोज्या गोवा, ओमत्या कळशार उदक जालें कोणूय म्हाका पावा, ओळ्या पुताक तुज्या मुनो बाबा देवा, उतरां ताची आयकोन दूग बोगले या जिवा, सायबिनीची मुर्ती आमची घेवन रे तुंगेलो, काराचे सुनेन पोह्यात कसलो गातो केलो, उजवाड आमच्या घराक आसलो तोवूय नो पळय जालो, म्हाका एक सुरे सोडून सांग रे कित्याक गेलो, म्हाका एक सुरे सोडून सांग रे कित्याक गेलो. खरेंच एनी अजुनूय जे तुजें त्या वेळावेले इमोशन्स फिलिंग्स जे आसात ते अजुनूय तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरल्यान. म्हाका तो कांत एकदम लायक जातालो कित्याक एकदम सॅड आसलेलो तो कांत. म्हजो घरकार सोंपता त्या वक्तार हांव कांत म्हणटालें. म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी तुजो आनीक एक व्हिडियो पळोवया आनी मुखार या. बरें. चल.